नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर। बाबू प्रवीणाच्या आरोप प्रत्यारोपा उपरांत रंगले गांजा पुराण। पेडण्यात भाजप जाल्या गांजा पार्टी विजयाचो आरोप। बाबून कित्याक केलिना कागाळ पेडणे भाजप मंडळाचो प्रश्न। जाल्यार सरकारांत गांजा वेव्हाराची आपाची टिका। 21 वर्सां परस कमी पिरायेचे भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया। गृह आदारा वांगडाच दयानंद सामाजीक सुरक्षेचो मेळटलो लाव। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। विधवा प्रथे आड कायद्याचो मसुदो तयार, मात विधानसभा अधिवेशनात कायदो हाडटले काय? मुख्यमंत्र्याची जाप ना। विधवा बायलांच्या बाबतीत भेदभाव जावचो ना, मुख्यमंत्र्याचो दावो। सरकारान लॉन्च केले सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल। समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप आता एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। पेडणा एमडीआर रस्तो रुंदीकरणा खातीर वतली लोकांची घरां। आरजीचो सुप्रिमो मनोजाची सरपंच आनी आमदाराचेर टिका। टीसीबी मंत्री आसतना विजयान लायली वाट, मनोजाचो आरोप। स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे 12 बेरेस्तार। एसजीपीडीएक किरकोळ नुस्तें मार्केट वाठारांत कोयराच्यो राशी। थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। पालिकेन उखलूंक ना जाल्यार स्वता उखलतलो कोयर, विजयाची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारात। समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खातें धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप आता विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। ह्या खातीर सरकारान सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केला। ह्या सगळ्या स्कॉलरशिपांचो लाव 15 दिसां भितर ना जाल्यार एका म्हयन्या भितर मेळटलो, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। समाज कल्याण खाते आणि वित्त खात्यान काडिल्ल्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचे बुधवारा लॉन्चिंग जाले। आता समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। वर्साक सुमार 50,000 विद्यार्थी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतात। विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळयतना जावपी त्रास लक्षात घेवन हो नवीन पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। कांय भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो फॉर्म भरिनासले, कित्याक तांकां जायत्यो अडचणी येताल्यो। ताका लागून हे जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप घेवपा पासून वंचीत आशिल्ले तांकां स्कॉलरशिप मेळची हे खातीर सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। सध्याक 50,000 विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळटा। 50% भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो लाव घेनाशिल्ले। भायर शिक्षण घेवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपाचो लाव मेळटलो। विद्यार्थ्यांक 40,000 मेरेन स्कॉलरशिप मेळटली। पोरूं 13,000 विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतिल्लो। पोर्टलाचेर फॉर्म भरून डॉक्युमेंट अपलोड करचे। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। आमी पयलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता। सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले। गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो। ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता। एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात। आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे जेका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC एंड इन्क्लुडींग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप आसा। अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशिप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा। इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा। फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षान आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता। गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षान आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच हांवें जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाज्या कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षान आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 21 वर्सां परस कमी पिराय आशिल्ले भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलेक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. गृह आदाराचे 1,500 आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे 2,500 अशें मेळून 4,000 रुपया मेळटले. हे 4,000 रुपया समाज कल्याण खात्या वतीन बायलांच्या बँक खात्यांत जमा जातले. ज्या विधवा बायलांक दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे पैसे मेळटाले तांणी आता गृह आधार योजनेचोय लाव घेवं येता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. धाकट्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां परस सकयल आसात जाल्यार ते बायलेन त्या भुरग्याचो जल्म दाखलो दिवचो पडटलो. हे 4,000 रुपया मेळोवपा खातीर बायल आनी भुरगीं खात्या कडल्यान मेळपी गृह आधाराचे 1,500 कॅन्सल बीन करपाची गरज ना. दोनूय खात्यां मदीं समन्वय साधून आमीच हे करून घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आम्ही 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केला. 2,049 अर्ज हे खूप वर्सभर झाले म्हणजे पेंडिंग आशिल्ले. तांकां दोनूय पेन्शनां तेंच्यो बंद जाल्ल्यो. त्या सगळ्या पेन्शन धारकांक आमी फाटलो बॅकलॉका पासून तेंच्यांनी एप्लाय जे दिसा सँक्शन जे दिसा जाला तेन्नाच्यान आतां पर्यंतचे पयशे हे सगळे पयशे तांकां 2,500 रुपया पर मंथ हातूंतल्यान कॅल्क्युलेट करून तेंच्या अकाउंटाचेर फुडल्या 2 दिसाच्या भितर त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. एक व्हड गजाल आसा जवळपास 2,050 महिलांच्या खातीर. दुसरी गजाल तांच्यांनी जी सांगली हेन्सफोर्थ आपलो फॉर्म भरता फक्त हांव सिम्प्लिफाय करता आपलो फॉर्म जेका विडो पेन्शन जायी गृह आधार घेता आसतना सुद्धा जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आता फॉर्म भरप आनी आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली. जेणे करून ही 4,000 रुपया ताका 21 वर्सां धाकल्या भुरग्याक जायसर उरतली. 21 वर्सां जाल्या उपरांत अगेन इट वील शिफ्ट टू द 2,500 रुपया ह्या तेजी उरतली. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे खंयसरूच कोणी चुकून सुद्धा परत WCDत आपल्याक वचोंक जाय ते कॅन्सलेशन हाडपाक जाय आपूण हो करूं काय नाका. खुबश्यो आमच्यो विधवा भयणी ह्या सगळ्या किचकटीतल्या प्रोसेसा खातीर DSSYच्या पेन्शनीक एप्लाय करिनासतना रावली कारण 1,500 रुपया मेळटात तेय बंद जाता आनी हे बेगीन मेळना अशी तेंची समस्या आशिल्ली. बट एक मेजर रिफॉर्म आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करून आमी ही स्टेप घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पिळणा MDR रस्त्याक लागून रुंदीकरण केले जाल्यार लोकांक त्रास जातले. थळावो सरपंच आनी आमदार मेळून पिळणा गांव सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला. आमदार विजय सरदेसायान TCP मंत्री आसतना वाट लायला असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केलो. मनोजान प्रादेशीक आराखड्या विशीं शिकपाक जाय अशी जाप विजयान मनोजाक दिल्या. पिळणा MDR रस्त्याक लागून जावपी रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां वतली. आमदार निगण हळणकार आणि थळावो सरपंच पिळणा गांव सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय पिळणा गांव वांटोवचो ना. TCP मंत्री आसतना विजयानच हाची वाट लायला अशें मनोज परबाचें म्हणणें. पिळणा गांवचो जो विशय आसा हो बार्देश तालुक्याचो विजय सरदेसाय आपले कसलो तरी प्रोग्राम करता लोकां वांगडा डायलॉग तो डायलॉग तेजी बार्देश ग्रुपान बार्देशान जालो तेन्ना हो पिळणा गांवच्या रोडाचो विशय एक्स MLA आसा किरण कांदोळकर हेणे काडलो. विजय सरदेसाय आसा तेन्ना जेन्ना हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमार 2011 येयल्लो मागीर 2012 जेन्ना BJPचो सरकार येयलो पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना तेणे हो रिजनल प्लॅन अभेरसान दवरलो. 6 वर्सां अभेरसान दवरल्या उपरांत विजय सरदेसाय जेन्ना BJPन गेलो 2017 विजय सरदेसाय जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना ह्याच RPच्या अगेन्स्ट बो मारतालो. हो विजय सरदेसाय जेन्ना TCP मिनिस्टर जालो तेन्ना मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो ऑपरेशनलायज जालो. हो कोणे केलो ह्या विजय सरदेसायान केलो. आणि होच विजय सरदेसाय आयज आमच्या पिळणाचे रोड वाचयतलो. हो जेन्ना TCP मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे पेडण्या पासून आमचे मोपा एअरपोर्टा सायडीक सगळ्या जाग्यांची डिलीट फटाफट जाल्ली. RP 2021 जो आसा हो RP 2021 ऑपरेशनल आयज विजय सरदेसायन केल्लो म्हणून जर तो अभेन्सान आसलो जाल्यार 10 मीटर 25 मीटर 15 मीटरची तलवार लोकांच्या गांवांत नसपाची. प्रादेशीक आराखडो जेन्ना मान्य केलो तेन्ना समिती स्थापन केल्ली. प्रादेशीक आराखडो सुरू करपाक समिती कडल्यान प्रस्ताव वचपाक जाय असो निर्णय घेतिल्लो. मनोज परबान हे विशीं शिकपाक जाय अशी जाप विजयान मनोजाक दिल्या. मनोज परबाक खबर ना
ताका रिजनल प्लॅनाक जेन्ना आमी रिजनल प्लॅन एप्रूव केल्लो तेन्ना एक कमिटी एप्रूव केल्ली ताजे बरोबर की हो रिजनल प्लॅन ऑपरेशनल करपाक खंयचोय प्रस्ताव जो आहा ते कमिटी कडच्यान वचूंक जाय. ते रस्ते जर ल्हान करूंक जाय, MDR आहा तो ल्हान करून एक ODR करूंक जाय जाल्यार तेंय बी ते कमिटीक करपाक रायट आशिल्लो. तो मनोज परबान शिकपाक जाय अशें रस्ता भाशा उलयता ते भशेन मदीं उलोवंक जावचें ना. ताणें तें रिजनल प्लॅन म्हणटा तो कितें तें करपाक रिजनल प्लॅन तो स्क्रॅप करून नवो करता म्हणून पयशे कमोवंक जाताले. याद चल्ला ते भशेन तें हांवें करूंक ना. हांवें जें कितें ऑपरेशनलायज केलें तातूंत दिगंबर कामतीक फायदो जालो. फिरणा गांवाचे लोक सांगताले ना एक कोणें खंयचो गांव कोणाचें भाट न्ही थंयच्या लोकांनी म्हज्या म्हऱ्यान आयिल्ले आहा. थंयचो आदलो आमदार किरण खानोलकर म्हज्या म्हऱ्यान आयिल्लो आहा. तो एक टायमार लोक प्रतिनिधी आशिल्लो, म्हजो कलीग आशिल्लो आनी ताकाय लोकांनी मतां मारून जिखयलेलो. तो कितें असो हांवें फातोर्डेच्या गाडीन पिंडां दवरूं ना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे 12 बेरेस्तार जाल्यात. मडगांवां SGPDA किरकोळ नुस्तें मार्केट वाठारांत कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. ह्या प्रकाराक लागून फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आनी SGPDAचेर खर टिका केली. एकी कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंय सरकार स्वच्छ भारत आणि नितळ गोंय ह्यो घोशणा दितात, पूण SGPDA नुस्तें मार्केटाची स्थिती वेगळीच आसा. SGPDA मार्केटाच्या कॉर्नरांनी कोयराच्यो राशी पडल्यात. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे सगळे म्युन्सिपाल्टी जे सरकार स्वच्छ भारत, स्वच्छ गोवा, नितळ गोंय हे पळय नितळ गोंय पळय मात फोकस करता. ही खाण हांगा वर्सभर अशें चालू आसता. हेजे पयलीं म्हाका दिसता हो विशय आमी वेगवेगळ्या फातरीचेर 4-5 फावटी तरी काडलो. पूण दुसरे दिसा मातशे कोण तरी धाडटात, इलेक्शन लीप करतात, मागीर आशिल्ले तशें पाड पडटा. तुमी इतलो टॅक्स लोकां कडल्यान घेतात, तुमची ड्युटी हातूंतल्यान रोगराई हें जाता, स्प्रेड जाता. इतलें सुद्दां जर हांकां समजना बारीक बारीक हांकां लागून लोकांक बरें हें काडटात, ते नोटीसो काडटा. हें तुमचें कर्तव्य तुमी पयलीं करात न्ही. मजगतीं ह्या प्रकाराक लागून फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आनी SGPDAचेर खर टिका केली. मडगांव पालिका मुद्दाम जावन हो कोयर काडिनात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वच्छ भारत ह्या अभियानाची डबल इंजिन सरकारान फकाणां मारल्या. पालिकेन 6 वरां भितर कोयर उखलूंक ना जाल्यार आपूण स्वता वचून तो कोयर काडटलो म्हूण विजयान शिटकावणी दिल्या. प्रायम मिनिस्टर सांगताले कितें तें कचरो काडचो आनी क्लीन इंडिया बिंडिया म्हणून करची म्हणून. स्वच्छ भारत म्हणटा तें स्वच्छ भारताचे मडे आमकां फातोर्ड्यान दिसपाक मेळटा. सो आतां पयलें म्हणटा एक आय कंडेम दीस आनी हांव 6 वरांचो तांकां प्रास दिता. हें जर ते करनात जाल्यार आमी प्रायवेटली हें काम करूंक लागतले. प्रायवेटली आमी हें कचरो काडटात. सो मागीर आनी म्युन्सिपालिटी ना, पूण मागीर हांव म्युन्सिपालिटीचे फातोर्डेच्या लोकांक सांगतलो टॅक्स फारीक करनाका. सपोज म्युन्सिपालिटी सर्विसीस दिवंक शकना, टॅक्स कलेक्ट करता आनी सर्विसीस दिवंक शकना जाल्यार लोकांनी टॅक्स फारीक करपाचो बंद करचो. आमी ते क्लीन करतात आनी गार्बेज खंय घालपाचें ते घालतात. पण आनी मार्केट कम्स इन फातोर्डा. सो दॅट इज वाय आय एम एफेक्टेड. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयच्या शाळांच्या अभ्यासक्रमांत रोमी कोंकणीचो आस्पाव करचो तशेंच अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करचे ह्या विशीं ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान थाराव तयार केला. हे थाराव सरकार, पक्ष तशेंच आमदारां कडेन दिला. ही दोनूय बिलां येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडून पास करची अशी मागणी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो अध्यक्ष कॅनडी आल्फान्सो हाणें केल्या. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. सगळ्यांक तुमकां प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. गोंयची असेंब्ली मनसून असेंब्ली जुलयाचे 21 तारखेर सुरू जाता. ताका लागून ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आणि 2 रेझोल्युशनां ड्राफ्ट केल्यात आनी ती आमी गोंयचे सरकारा लागीं आनी गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीज आसात तांचे लेजिस्लेटर्स आहात तांच्या लागीं आमी दिल्या. ही फुडले असेंब्लीन दोनूय बिलां तांणी मांडूंक जाय आनी पास करून दिवंक जाय. ही दोनूय रेझोल्युशन जी आमी मागल्या ती जावन आसा आमचो कॉन्स्टिट्युशनल हक अधिकार अंडर द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. पयलें रेझोल्युशन जावन आसा रोमी लिपी इस्कॉलांनी पास करची, शिकोवंक पास करची. दुसरी गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन घडून हाडचें. आयज 36 वर्सां जालीं हे दोनूय
त्या दोनूय कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां मायनॉरिटीज कम्युनिटीन दिवंक ना हो एके भाशेन दामून दवरलेले आसा मायनॉरिटीज कम्युनिटीन. कॉन्स्टिट्युशन हक आमकां सरकारान अशेंच दिवंक जाय ते झगडोवन आमी रस्त्यार येवन हे भाशेन 36 वर्सां आमकां लांबून चिडून मारून हे भाशेन घेवंक फावना. ताकाच लागून आमचे लेजिस्लेटर्स आसात तांणी असेंब्लीन बिलां मांडून ती पास करून आपले प्रोजेक्ट दिवंक जाय. ग्रॅमर बुक ऑन एनी इंडियन लँग्वेज ती कोंकणीन जाल्या आनी ती रोमी लिपींतल्यान जाल्या. आवाळ्याचो मळो मिंगेल त्या उमेदाचो हो ग्रंथ 5 खंडांनी उजवाडाक आयला. द फर्स्ट बुक टू बी पब्लिश्ड in 5 volumes. It's a history not only in Goa, it's a history in India. Janva Indica Sinepro Konkanika and Deccanica. What a तुलनात्मक अभ्यास, a comparative study on Konkani and Marathi. केन्ना जाल्लो 16व्या शेंकड्यात. कितून परगटला? रोमी लिपींतल्यान. गोंयभर अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी चालूच आसा. बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो. ह्या कारवायेत वट्ट 26 दुकानां तशेंच गाडयांची तपासणी FDAन केली. 3 विक्रेत्यांक 10,000 रुपयाचो दंड जाल्यार 2 विक्रेत्यांक 5 आनी 2,000 रुपयाचो दंड दिला. मजगतीं नितळसाण नाशिल्ल्या 4 गाडेकारांक 5,000 रुपयाचो दंड फर्मायलो. भलायके कडेन हलगर्जीपणां जावपाक जायनात म्हणून राज्यांत सध्या अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच आसा. बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो. हातूंत कांय गाडयांचोय आस्पाव आशिल्लो. आंतरराज्य बस स्टँड वाठारांत आशिल्ल्या ह्या गाडयांच्या सरभोंवतणी हुंदरांची गंभीर समस्या उप्राशिल्ल्यान हो आदेश काडला. As a part of ongoing efforts to ensure the food safety, our team, North Goa team, had visited the premises which are located in and around the KTC bus stand Panji, wherein they have found that some operators, food business operators, were very unhygienic. So 7 of them were fined and they were asked to close the premises because of they were not meeting the hygiene standards. But it was also observed that most of the premises they were all in hygienic conditions and they were following all the norms as per the requirement, whatever requirement of the FSSAI. So तांणी fine दिली from 10,000 to some were given 10,000 rupees fine and some were given 2,000, 3,000 and 5,000 respectively based on the severity of the grievances. मजगतीं मडगांव तशेंच वेर्णा वाठारांतल्यान कागाळी आयिल्ल्यान FDAन धाडी घालून कांय रेस्टॉरंटां तशेंच योग्य परवानो नाशिल्ल्यान आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिल्ल्याचे FDAची संचालक श्वेता देसाई हांणी सांगलें. आयज मेरेन सुमार 90 धाडी घालून 400 आस्थापनांची तपासणी जाल्ल्याचें श्वेता देसाई हांणी सांगलें. काल आमची मडगांव साऊथ गोवा टीम न्ही ती मडगांव एज वेल एज वेर्णा स्पेशली टार्गेटींग द रेस्टॉरंट्सांची इन्स्पेक्शनां केल्ली. दीट वॉज अ रुटीन इन्स्पेक्शन एज वेल एज सम थोडी कंप्लेन आयिल्ली आमकां. कंप्लेन ऑल्सो दे इन्वेस्टिगेटेड वेरीन सर्टेन नॉन कॉम्प्लायन्सीस वेर ऑब्जर्वड लायक किचनाक टायल्स ओपन फुटिल्ले आशिल्ले, द वेस्ट बीन्स वेर नॉट प्रॉपरली कवर्ड, देन sanitary cards which are very important of the workers, they were not there, pest control documents were not there, and others also some minor deficiencies were there wherein तांणी non-compliance inspection report दिला and the compliance दिवपाक सांगला. And one was there without a license, ताका बंद करपाक लायला. As on date count केले जाल्यार it will be more than 90 plus जाल्यो, wherein more than 400 premises we have inspected. सध्या आमी आसा ती इंडस्ट्रीट जे बस स्टँड आसा तुमी पळोवपाकूच शकता. आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हणल्यार काल सांजे वेळार FDAन हांगासर रेड मारली आनी जे गाड्यांचेर रेड मारले तेच गाड्यां कडेन आमी सध्या आसा. तुमी पळोवपाक शकता हे जे गाडे सध्या बंद आसा ताचें कारण म्हणल्यार काल हांगासर FDAन रेड मारिल्ली आनी बंद करपाचें कारण म्हणल्यार हांगासर अनहायजेनीक सगळें आशिल्लें आनी FDAन जेन्ना हांगासर येवन पळयलें आनी लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर जशें की
कांयच हांगासर क्लीन नाशिल्ले कारणान सगळी कडेन हांगासर म्हणजे जे हुंदीर आसा ते भोंवताले आनी तुमी जर सद्या आतां पळयले जाल्यार इतले सगळे गाडे आतां हांगासर बंद दवरला आनी ताचें कारण म्हटल्यार एफडीएन तांकां सांगलेलें आसा की जे मेरेन तुमी हे हांगासरली क्लीनलेस जे आसा ते क्लीन दवरिना ते मेरेन तांचेर म्हणजे हे गाडे जे आसा ते बंद उरतले आनी एफडीएन तांकां 10, 5 किंवा 3 हजारा मेरेन तांकां रेट मारलेली आसा आनी जे मेरेन हे गाडे जे आसा ते म्हणजे क्लीन करिना ते मेरेन तांकां हे गाडे जे आसा ते बंद दवरपाक सांगला आनी तुमी पळयत जाल्यार हे सद्या गाडे जे आसा ते तांच्यांनी बंद केल्या आनी सद्या तरी हांगासर क्लीन तांच्यांनी केल्लेले आसा मुखारूय तांकां म्हणजे सारकी क्लीन करून ताचे उपरांतूच तांकां हे गाडे जे आसा ते ओपन करपाक मेळटले अशें एफडीएन सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. दिवचलच्या बाजार संकुलाच्या पाक्यावयले पत्रे हुबून गेल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासली. उटंगराच्या पावसात आयिल्ल्या नेटाच्या वाऱ्या बरोबर पाक्यावयलो पत्रो हुबून गेलो. सध्या पावसाच्या उदकाची गळटी जावपाक लागिल्ल्यान वेपाऱ्यांक बरोच त्रास जाता. पळयात पुराय बातमी. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या बाजार संकुलात साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 ते 4 वर्सांच्यान तर ह्या प्रकल्पाक पावसाच्या गळटेचे गिराण लागला. उटंगराचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाक्यावयल्या पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून वेपाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाता. उदकापासून बचाव करपा खातीर वेपाऱ्यांक बालद्यो आनी हेर आयदनांचो आदार घेवचो पडटा. उदकाक लागून ग्राहकूय निसरून पडटात अशें वेपाऱ्यांचे दुखणे आसा. आता ह्या पाख्या वयल्यान पत्र हुबून गेल्ल्यान आनीकूय मोठी समस्या निर्माण जाल्ली आसा. पावसाचे सगळे उदक थेट भितर गळपाक लागला. देखून पाख्याची दुरुस्ती करची आनी हेर सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाची मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. खाली जाल्यार परत पार्केटाक सगळें उदकतात. आतां तुमचें सामान बी पिड्ड्या जातलें. आतां टेलर परिस्थिती आमचे पळय वट्ट म्हणून सगळें कापेती घातले वयर आनी कितें करतलो म्युन्सिपाल्टी एक्शन घेना काय ना येता पळयता वयता. पण तो पत्रो कोणाचेर पडोंक ना न्हू. भायर रस्ते पडले कोण काल कोण ना आमचे कोणा वयर पडोंक ना. कोण जर हाडले मनशां वयर पडटले पूण आतां कोण येवंक जाय हांगासर. म्हाजे कोण येवंक ना अजून. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सध्या गोंयांत उटंगराच्या पावसान खवदळ घातला. रस्त्या कुशीक आशिल्ली गटारां उदक तुंबून मडगांव गांधी मार्केट आनी लागसरच्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. मडगांव नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां वेळार करूंक नाशिल्ल्या कारणात उदक गांधी मार्केटात शिरले असो आरोप आदले नगरसेवक राजेंद्र आजगांवकर हाणें केला. जाल्यार थळावा आमदार दिगंबर कामत हाणें ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें तांचें म्हणणें. पेडण्यात भाजप गांजा पार्टी जाल्या म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायान आरोप केला. बाबून पेडण्या येवन नाका जाल्ले उलोवचे न्हय, तितलेच आशिल्ले जाल्यार बाबून पोलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून पेडणे भाजप मंडळाचो बाबूक प्रश्न. भाजपाच्या सरकारात गांजा वेव्हार खंय मेरेन पावला हाचे वयल्यान कळटा म्हूण आपाचे फुडारी उलयले. पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकार गांजा विकता म्हणून भाजपाचोच फुडारी बाबू आजगांवकाराचे खवदळ घालपी वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान जाप दिल्या. विजय म्हणटा पेडण्या भाजप गांजा पार्टी जाल्या. उलयलां आनी ताका प्रत्युत्तर जें कितें मेळ्ळां तातूंत भारतीय जनता पार्टी ही पेडण्यान तरी भारतीय गांजा पार्टी ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आनी दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक. हेच भारतीय जनता पार्टी गांजा रेग्युलरायज करपाक लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आजगांवकर मंत्री आशिल्ले ह्याच सरकारान डिसिजन घेतलें. हांव जर बोवाळ करना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाचो आनी दोगांयचो धंदो बरो जाता. पेडणे भाजप मंडळाची बाबू आजगांवकाराचेर चढाई. बाबून खंय पेडण्या येवन कितें उलोवचें न्हय. बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून तांचो प्रश्न. काल जो माजी मंत्र्यान जो आरोप केलो आमच्या आमदाराचेर जे लॉ अँड ऑर्डर तशेंच परत ह्यो जो आमदार आहा तो गांजा विकपी आमदार. म्हाका बाबू आजगांवकर इतकें सांगपाचो आहा
तुका आताच कळना ह्यो गांजा विकपाचो काय बश्टे काय ही येतय आणि काहीतरी बोलतोय म्हणून तुका काहीतरी बोलांक कसा दिसता. तसा ह्याच्या पयलीं तो जे वक्ता माजी मंत्री आसलो टुरिझम मिनिस्टर त्या टायमार ह्याच पद्धतीन तो आरोप करी. ज्या वक्ता हेका भारतीय जनता पार्टीची मडगांव तिकीट दिली त्या वक्ता मागीर तो पत्रकारांक सांगूंक लागलो आपूण त्याच्या खातीर बाईट सुद्धा दिली की तेका निवडून हाडपाक आपलो आयात हा. म्हणजे त्या टायमार तू कित्या खातीर बाईट दिला ह्या तू उत्तर दिवपाची गरज हा. तू बश्टो गांजा विकपी आणि सकयल्या थराचेर वचून राजकारण करपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचो ह्यो आमदार ह्यो सगळ्या लोकां मदीं हा. भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार हा तो लोकांक बऱ्यापैकी हेल्प करता. बीजेपीत तू काम केलें, बीजेपीन तुका बरी बरी व्हडली पदां दिली, पूण तू ह्या बीजेपीतच रावन तू बीजेपीच्या ह्या सगळ्या ह्याच्यात तू आसूड ओंपता हे बरोबर न्हू. सीएम तुझे प्रत्येक भाशण आम्ही पळयता, सीएमाच्या स्तुती करता तू आणि स्तुतीसून तू त्याच सीएमाच्या लॉ ऑर्डर ह्या गोंयाची बिघडलेली आहा अशें उलोवंक सोदता. हे बरोबर न्हू. कालच्या भाशणात त्यांनी एकच सांगले गांजा म्हणजे ड्रग्स. आमचो सध्याचो आमदार असा तो पयलीं कुडयो विकतालो हे त्यांनी प्रसिद्धी केली. त्याच्यानंतर त्याने सांगले की आता तो गांजा विकता, त्याची हिस्ट्री असा. तुका जर त्याची इतली हिस्ट्री जर खबर असा जाल्यार तू इतलो मॅच्युअर्ड एक मनीस जाल्यार तुवें एक दीस तांकां कंप्लेन कित्याक करूंक ना. ती पोलीस स्टेशनाचेर एक मनीस जर अनैतीक जर कितें धंदो करता जाल्यार ती कंप्लेन करणें हें तुजें कर्तव्य आशिल्लें, तें तुवें कित्याक करूंक ना. भाजपाचे हे दोन फुडाऱ्यांमदली ही वक्तव्यां पळयत जाल्यार गोंयांत ड्रग्जाचो वेव्हार खंय मेरेन पावला तें कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले. भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांचे आरोप आणि प्रत्यारोप. पहिले एक आरोप आशिल्लो प्रवीण आर्लेकर हाणें सांगले की बाबू आसगांवकर हांचो भुरगो क्लबांनी ड्रग्स विकता आणि बाबू आसगांवकरान म्हणले की प्रवीण आर्लेकर ड्रग्साचो धंदो करून फुडें सरला म्हणून. सो हाचो अर्थ इतलोच जाता की भारतीय जनता पार्टी आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा ते स्वताच ह्या धंद्यान गुंतल्या काय. कारण हे जर आरोप दोन मनशांनी सामान्य मनशांनी केले की अमको एकटो ड्रग्स विकता आणि ताणें म्हणले की ना हांव न्ही तो विकता म्हणून, जाल्यार एनसीबी नॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो किंवा एएनसी गोवा जे आसा एंटी नार्कोटिक्स सेल गोवा किंवा सीबीआय हे एक्टिवेट जातले आशिल्ले आणि इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवन तांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतले आशिल्ले. हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकर आणि बाबू आसगांवकर आणि स्वतःहून सांगला की दोघ जाण धंदे करता हाजे म्हणून ड्रग्सांचे. तेन्ना आम्ही मागणी करता भारतीय जनता पार्टीकडे आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचेकडे की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. बाबू म्हणटा आमदार आल्लेकार गांजा विकता. आमदार आल्लेकार म्हणटा बाबूचो चलो डिस्कोत गांजा विकता. एकंदर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळी परिस्थिती हाताभायर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.